नमस्कार, येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। असिम्टमॅटिक कोरोना दुयेंती घरा रावंक शकता, डेप्युटी कलेक्टराची घेवची परवानगी, मायनिंग लीज वाठार टीसीपींतल्यान भायर, सरकाराचे निर्णय, वाल्वाचो N95 मास्क लोकांक बंद। वास्को मांगरार एंटीबॉडी टेस्ट सुरू, ब्रेस्तार सावन भायल्या येतल्यांची जातली एंटीजन टेस्ट, कोरोनाचे 28 बळी, केशी वाडटा, श्यामाप्रसाद स्टेडियम जाता केअर सेंटर। साळगांवां कोयरा प्लांट विस्ताराक विरोध करतले आड मायकल, पंचायत दुरुस्तीक विरोध करतले आड माविन तेमाक, माविनाची ऑर्डिनन्साची तयारी, मायकल म्हणटा विरोधाचें कोत ना। एका दिसान बजेट पास करप शक्य ना, 4 म्हयन्यांचे लेखानुदान पास करचें, विरोधी आमदाराची बीएसीत मागणी, विजय म्हणटा व्हर्च्युअल अधिवेशन, सभापती म्हणटा शक्य ना। आणि राज्यसभा वेंचणूक जिखिल्ल्या 62 पैकी 45 जणांनी घेतलो सोपूत, ज्योतिरादित्य सिंधियाची बीजेपीचो खासदार म्हणून राज्यसभेत एंट्री, एनडीए 102, बहुमताक 21 कमी। असिम्टमॅटिक कोरोना दुयेंती घरा रावंक शकता, घरात गरजेच्यो गजाली आसात म्हूण डेप्युटी कलेक्टराची ऑनलायन परवानगी घेवपाची। मंत्रिमंडळ बसकेत एसओपीचेर शिक्को मारले उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मिडिया कडेन उलयलो। आयसीयू नर्सिंग स्टाफ, पॅथलॅब स्टाफूय खंय वाडयला। मायनिंग लीज वाठार टीसीपी कडच्यान काडपाचें थारलां। वाल्वाचो N95 मास्क लोकांक वापरूंक बंद। स्कुलां उक्ती करपा विशीं मात कांयच थारिल्लें ना। पुराय देशभर आणि एमएचची गायडलायन आणि ICMR हाज्यानुसार ऑप्शन आसा की असिम्टोमॅटिक पेशंटान आपण होम क्वॉरंटायन रावचें आणि पुराय देशभर ही SOP फॉलो केली वता। पुराय देशभर अजूनही गोंयान आमी फॉलो करूंक ना, बट आमी आयजूय डिस्कशन जालें ताजेर की होम क्वॉरंटायन ही SOP जी आसा, जो विलिंगली आहा, जो स्वता तयार आसा, ओके, ज्याच्या घरात ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा, म्हणजे ज्याच्या घरात सेपरेट बेडरूम आसा, सेपरेट अटॅच्ड टॉयलेट आसा, आणि जो स्वता आपल्या म्हणजे आपूण आपली काळजी घेवपाक शकता, म्हणजे ऑक्सिमीटर आपल्या कडेन दवरतलो किंवा आपूण आपले बाकीचे सगळे पॅरामिटर्स जे आसा हे आपूण चॅक करून कन्सर्न सांगू शकता की गव्हर्मेंट रेडी आसा, बट तेणी परमिशन घेवचें पडटलें। त्या खातीर फक्त की डेप्युटी कलेक्टराक तेणी ऑनलायन म्हणजे पॉझिटिव्ह मेळना फुडें एक एप्लिकेशन धाडचें पडटलें। आय एम विलिंगली फॉर माय होम क्वॉरंटायन ऑर अमेंडमेंट ऑफ गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट 1974 हितूर मायनिंग रिलेटेड कितें आसतालें तर मायनर मिनरल्स आसा हांकां जेन्ना क्लियरन्स जाय पडटालें तांकां TCP कडेन वयचें पडटालें। तर त्या दोनूय एक्टांनी आमकां चेंजीस करचे पडटा, कारण लीज जी आसा ही टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या हातूंतल्यान तांकां ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाच्या सकयल हांगासर अमेंडमेंट केल्लो आसा, तांकां भायर काडलेलें आसा। ते एप्रुवल आमी नर्सिंग ICU नर्सिंग स्टाफ आनी एडिशनल आनी लॅब टेक्निशियन स्पेशली फॉर द कोविडा खातीर आमी नवीन ICU काम करपी नर्सीस आनी पॅथोलॅब DMLT हांकां आनीक रिक्रूट करपाचें जे परमिशन जे आसा 30 नर्सीस आनी आय थिंक 10 लॅब टेक्निशियन। ते नॉट अ कंपल्सरी, फक्त आरोग्य सेतू ज्याच्या कडेन मोबायल आसा तेणी कंपल्सरी डावनलोड करचो, जेणे करून चडांत चड लोकांनी आरोग्य सेतू डावनलोड करपाक जाय म्हणून। हाजो अर्थ ज्याच्या कडेन स्मार्टफोन ना किंवा ज्याच्या कडेन फोन ना ताका कलेक्टरान एंट्री मेळची ना असो चुकीचो अर्थ लावन घेवचो न्हय। प्लाझ्मा डोनेशनाक मातसो प्रतिसाद मातसो कमीसो मेळटा, ताच्या खातीर कितें अपील दिवचें? हांव जे पॉझिटिव्ह जावन रिकवर जाले तांच्यांनी प्लाझ्मा डोनेशना खातीर फुडें येवपाक जाय। अजून तरी स्कूल रिस्टार्टाचेर कांयच डिसिजन ना। गोवा गव्हर्मेंटानी सर्क्युलर काडलो काल सांजचो। वास्को मांगरार एंटीबॉडी टेस्टिंग सुरू, एंटीजन टेस्ट ब्रेस्तार सावन सुरू जाता। भायल्यान येतल्यांची एंटीजन टेस्ट करतले। गोंयांत कोरोनाचे 28 बळी जाले। फातोड्ड्या 50 वर्सांचो दुयेंती जाल्यार मडगांव एक भिकारी गेलो।
केशी नेटान वाडटा त्यो पळोवन कोविड केअर सेंटरां जाग्यार घालूंक सरकाराची धांवपळ चल्ल्या. श्यामाप्रसाद स्टेडियमांत कोविड सेंटर जाता. पेडणे सेंटराक थळाव्यांचो विरोध. गोंयांत कोरोनाचे 28 बळी. फातोड्डेचो 50 वर्सांचो दुयेंती सोंपलो. मजगतीं मडगांवां आनीक 2 भिकाऱ्यांच्यो डेड बॉडी मेळिल्ल्यो. टेस्ट केल्या उपरांत एकल्याचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह, दुसऱ्याचो पॉझिटिव्ह आयलो. गोंयांत कोरोनाच्यो केसी 4,000 वयर पावल्यो. एक्टीव केसी 1,500 वयर. बळींचो आंकडोय वाडत आसा. कोविड केअर सेंटरां जाग्यार घालूंक सरकाराची धांवपळ. फक्त गोंयांतूच कोणूय पिड्यार जातकीच ताची कोरोना टेस्ट जाता. भायल्या नेतल्यां खातीर एंटीजन टेस्ट ब्रेस्तार सावन सुरू जाता. धाकट्या मांगरार एंटीबॉडी टेस्ट सुरू म्हूण मुख्यमंत्र्यान मिडियाक सांगलें. की गोंय राज्यानूच फक्त डेड बॉडी सुद्दां जर चुकून खंयच्याय हॉस्पिटलांत जर आतां आयली जाल्यार तिका गोवा मेडिकल कॉलेजीन धाडली वता. तिजो थ्रोट स्वॅब घेतलो वता आनी टेस्टींग केलें वता. एंटीजन टेस्ट आनी एंटीबॉडी टेस्ट हे वेगवेगळे 2 तरेचे प्रकार आसा. एंटीजन टेस्ट जी आसा ही आमी कदाच म्हणजे फाल्यांच्यान सुरू करपाचें. जे ट्रॅव्हलर आसात, भायरसून येतात, तांच्या खातीर कारण क्वीक टेस्ट जावप गरजेचें आसा. एंटीबॉडी टेस्ट म्हणजे तांच्या मदीं एंटीबॉडी जाल्यो काय ना हें करपा खातीर आमी मांगूर हिल हांगासर आयच्यान एंटीबॉडी टेस्ट ज्यो आसा त्यो आयच्यान सुरू करता. आय थिंक टोटल दे वील डू अबाउट 70% ऑफ द पॉप्युलेशन. ते पयलीं छोटा मांगूर कोत्तले, मागीर कोत्तले अदर पार्ट ऑफ मांगूर, कित्याक एकठांय केलें तें काम जावपाना म्हूण. सो टायम डेली एटलीस्ट 50 हावजीस पूण कोत्तले, 50-60 हावजीस डेली. सो ते भाशेन ते कित्याक फूल मांगूर कोत्तले, दोनूय सायड मांगूर कोत्तले ते. वास्को सड्यावेली JRB कॉलनी कंटेनमेंट झोन. इतल्या JRB कॉलनी सील करचो पडलो, कित्याक ह्या कॉलनीन जे लोक रावतात ते सारखे तेकोन रावता. हेतून सगळे 16 पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. हेतून एरियन वाडत आहा, ताका लागून इमिजिएट आमचे मिलिंद नायक ताणें इनिशिएटीव घेवन हे एरियन स्टडी केली आनी गव्हर्मेंटा कडेन उलयले आनी आमचे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन, आनी तेंच्यांनी इमिजिएट राती कडेन ही एरिया टोटल 4 वाटेनी सील केले. कोविडान सोंपिल्ल्यांची डेड बॉडी निमाण्या संस्काराचे सुवातेर पावोवपाचो खर्च सरकार उखलतलो. प्रायव्हेट हॉर्स व्हॅनवाले देमायज पयशे घेता म्हूण इश्यू जाल्या उपरांत वास्कोंतल्या लोकांचो खर्च उखलपाची तयारी थंयचो आमदार कार्लोसान दाखयल्ली. आतां सरकारान ताची दखल घेवन खर्च उखलपाची तयारी दवरल्या. श्यामाप्रसाद स्टेडियम मोठे कोविड केअर सेंटर जाता. थंय 500 वयर खाटींची वेवस्था. मजगतीं करंजाळे तोकार धेंपो भाटांत कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्यान तो वाठार सील. शेनवारा महापौराच्या वॉर्डांत 2 कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. बुधवारा सकाळीं महापौराक कळ्ळें. ते बिल्डिंगेंतल्या लोकांक खबरूच ना. हेल्थान खंय लोकांक कल्पना तरी दिवची, गुप्त कारभार नाका. इमिजिएटली एक्शन ना म्हणजे आमी काल रात्री आमकां धेंपो वाठारांत कळ्ळा बरोबर आमच्या MLA बाबूशान रोखडेच थंय कलेक्टर सांगून ती सील केली. हेतून कितें जाता की ते लोक जे अशे भायर भोंवता इमिजिएटली तांकां आमी टेस्टिंगूय करूंक लायले. आनी प्रॉब्लेम जाला म्हाज्या वॉर्डान, स्वताच्या खुद्द वॉर्डान शेनवारा 2 पॉझिटिव्ह केसी मेळिल्ल्यो. दत्त मंदिर आसा चिंचोळ्यान तेज्या कुशीक. आनी त्या बिल्डिंगेन आज लिस्ट आयल्या आमकां काल राती लिस्ट आयल्या बरोबर आमचे ते आमी हांगासर आमचे सगळे कावन्सिलरांक म्हाका ते लिस्ट अपलोड जाता हें करून आमच्या ग्रुपार. जेन्ना हांव ती सकाळ फुडें लिस्ट पळोवन घेवप पयलें म्हाज्याच वॉर्डान भट्ट्यान थंय केसी दाखयल्या 2 आनी म्हाकाच खबर ना. म्हणटच हांव वाटेक आशिल्लो, हांव परत गेलो पळोवपाक म्हणजे बिल्डिंगेन त्या लोकांक खबर ना. हेल्थ डिपार्टमेंटाक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की ज्यो केसी पॉझिटिव्ह मेळटा ती इमिजिएटली आमकां लिस्ट धाडचे म्हणून. पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या बरोबर अशें न्ही की शेनवारची केस आसा आज म्हाका बुधवारा कळटा, हांव त्या बिल्डिंगेन वता, बिल्डिंगेच्या लोकांक खबर ना. उजगांवा गांजा पंचायत वाठारांतले सिद्धेश्वर नगर आनी अवंती नगरांत मेळून एकदम 17 कोरोना दुयेंती. थंय कंटेनमेंट झोन करपाची तयारी. पोलीस अधिकारी यांच्यानी ताबडतोब येऊन या जागेची पाहणी केली, या एरियाची पाहणी केली आणि त्यांच्यानी सांगलें की हो जो आसा भाग जो आसा हो कंटेनमेंट झोन करचो पडटलो म्हणून. ना जाल्यार हांगासर केसी ज्यो आसा त्यो वाडत रावतल्यो आनी ते मागीर कंट्रोला भायर वतले म्हणून. सिद्धेश्वर नगराचो पार्ट एक जो आसा, सिद्धेश्वर नगराचो पार्ट आनी अवंती नगराचो पार्ट आसा हो त्या कंटेनमेंट झोनान येता. म्हापशां जिल्लो हॉस्पिटलाचेर लोड चड. भायल्या नेतल्यांच्योय टेस्टी थंयच जाता म्हूण कोरोना टेस्टींचो रिजल्ट येवंक वगत जाता म्हूण थंयचो आमदार सांगता. जितलो तो बॅकलॉग वाडटा तितलो तो टायम फुडें वयतलो. पयलीं आमकां 1 दिसान 2 दिसां भितर येताले रिजल्ट. आतां ते 2 दिसां 3 दीस लागता, मदीं 4 दीस लागता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ मनी टेस्ट आर बीइंग डन एट आमच्या जिल्लो. तशें हांव सांगूंक शकता सगळे नॉर्थ गोवाचे जितले लोक भितर येता, भितर सरता बॉर्डर म्हणजे पत्राली केरी, ते सगळे टेस्टिंग करपाक म्हापशांत येता. सो तो लोड आसा. सो देर इज अ ह्यूज लोड ऑन द सिस्टम.
पेडण्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत कोविड केअर सेंटर जाता म्हूण थंयच्या 6व्या वाड्यावेल्या लोकांचो विरोध. वाड्यार खंय चडशे जाणटे लोक दुयेंती. एक पेशंट 2 पेशंट 50 पेशंट 100 पेशंट जातले म्हणजे तेंचो ती हवा आहा ती व्हायरस जातली सभा म्हणून आमकां हे नाका. पयलीं आमचो बंदोबस्त करपाचो सारको जे एरियेक आसा पळय तेंचो आमकां जर विचारिना आनी डायरेक्ट जर सीएम ऑर्डर दिता की हांगा कोविड पेशंट हाडचे म्हणून तशें कशें जातलें. सगळ्या एरियेक चडशे जाण सीक पेशंट आसा ओल्ड पेशंट आसा तेंचे कितें सगळी आमची सगळे ते थंय न्हिदतो आनी आमच्या वयल्यान तांकां कोरोनाक व्हरतना आमच्या वयल्यान त्या पेशंटांक व्हरा. आनी हेचो मनीस आहा म्हणजे हार्ट अटॅकाचो मनीस आहा देगीक 8 मिटराच्या अंतराक ना जास्त कमी आहा. वाड्यार जवळजवळ नात म्हटल्यार 50च्या वर एजीचे लोक आहात आनी दुसरे शाळकरी भुरगे आहात आनी ते भायर प्रेशराचे लोक आहात आणखी हेचे डायबिटीस आहात आनी सध्या जवळजवळ 7-8 केसी ऑन दी अथरुणार आहात. आणि त्याच्यानंतर आम्ही एक सगळ्या ग्रामस्थांनी सिग्नेचर करून एक मेमोरंडम तयार केल्लो. तो मेमोरंडम आम्ही डेप्युटी कलेक्टराक दिल्लो, CC टू डेप्युटी CMाक दिल्ली, हेल्थ मिनिस्टराक दिल्ली. त्यांच्यानी हेचेर विचार करता म्हणून सांगलो. त्याच्यानंतर सरकारची कांयच हालचाल नसली. कोरोना वॉरियर्सांचेर ताण वाडटा. एकलो दुयेंत पडपाक लागला. तांकां मात तरी सुसेग जाय, ताण उणो जावंक जाय म्हूण मडगांवचो शेडो नगराध्यक्ष सावीन कुतीन म्हणटा. So that is the reason we have been stressing upon that the staff should be given proper attention, proper rest as well, proper breaks also, because the routine, the duty under which they are working at present is under very stressful conditions. दिवचल पुलीस स्टेशनावेलो एक स्टाफ कोरोना पॉझिटिव्ह. थंयच्या स्टाफाची स्वॅब टेस्ट घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. येता ते एका दिसाचे विधानसभा अधिवेशनात पंचायत कायदो दुरुस्ती येवच्यो नात, मात ऑर्डिनन्स काडटले म्हणून माविन सांगता. सरकार ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटा विशीं अधिकारांत कायदो दुरुस्ती करता. ताचेर तिसवाडीचे सरपंच हेर कांय वाठारांतल्या आदल्या सध्याच्या पंच सरपंचांनी आवाज काडूंक सुरू केलो. ZP आमदारांकूय ग्रामसभेत वांटेकार जावंक अधिकार दिवपाचो मंत्र्याचो प्लान. Amendments are not coming in this session because we have made further changes. So it has gone to law department again. Even if it is a small amendment, it has to go to law. So it won't come? It won't come, but we will be issuing an ordinance after that. These panchayats who are crying hoarse, they have no knowledge exactly what is the amendment. Without seeing, they are opposing. First let them see the amendment and then take a decision. That is what is my request to them. Okay. एका दिसांत सगळें बजेट पास करप शक्य ना. 4 म्हयन्यांचे लेखानुदान पास करचें म्हूण बुधवारा BSCचे बसकेत विरोधी आमदारांनी मागला. 27 जुलयाचे एका दिसाचे विधानसभा अधिवेशनात खंय फक्त 3 इश्यू घेवचे. कोविड, गोंयची अर्थवेवस्था आनी पर्यावरणाचेर खंय चर्चा जावंक जाय. कांय जाण व्हर्च्युअल असेंब्ली मागतात. सभापती म्हणटा शक्य ना. आमी थंय क्लियर कट सांगला की हे सेशन फक्त पॅन्डेमीक आनी फायनान्शियल सिच्युएशन आनी एनवायरमेंट हे 3च इश्यू डिस्कस करपाक घाला. 2.5 लाख झाडां मारपाचो प्लॅन आहा सरकाराचो. तें डिस्कस जावंकूच जाय. रेमडेसिवीर असली जी लायफ सेवींग ड्रग्स आहा ते कोणा कडेन ना. टेक अ वोट ऑन अकाउंट फॉर अनदर 4 months एंड देन कम विथ अ प्रॉपर सेशन. पूण ते करूंक सोदना. वी हॅव टोल्ड देम व्हेरी क्लियरली आय वॉज फॉर अन वर्च्युअल सेशन. त्यांच्या सांगपाक की वन डे असेंब्ली सेशन देखून जाल्यार ऑपोजिशन हॅव अग्रीड टू दॅट. नो, वी हॅव नॉट एग्रीड. वी हॅव गिवन इन रायटींग लास्ट टायम. तांणी भरपूर स्कॅमां केल्लीं आहा. एम्प्लॉयमेंट आनी स्कॅमां भायर येवपाचीं आहा. लेबर गेट म्हणटा ते व्हडले स्कॅम. हे सगळें तांकां डिस्कशन करपाक नाका. नाका तांकां म्हणून हे पॅन्डेमिकाच्या नांवान ते सोडूंक सोदता. आमचो एकूच हें आशिल्लो की तांणी जे बजेट प्रोविजन आसा ताच्या आनी 4 म्हयन्याचे वोट ऑफ अकाउंट्स दिवचे. पूण तांणी आज डिमांड पास करपाचें ठरयलें. आमी 3 विशय हांवें तांचे कडेन मांडले. एक कोवीड व्हायरस जो आसा ताजेर डिस्कशन. त्या नंतर जे एनवायरमेंट इश्यू आसा डबल ट्रॅक, नॅशनल NHAचे प्रोजेक्ट आनी महावीर अभयारण्यात जो डेव्हलपमेंट येता ताजेर तेंय तांणी टर्न डावन केला. आमी फ्लोर ऑफ द हावस त्या दिसा मांडटले. सेशनाचे कार्यावळ क्वेश्चन आवर आसच्यो. ताजे फाटल्यान डिस्कशन ऑन कोवीड पॅन्डेमीक, ताजे फाटल्यान डिस्कशन ऑन फायनान्शियल स्टेटस, ताजे फाटल्यान डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. कितलेशे झाडां कट करता म्हणटात पळय ताजेर एक इश्यू आहा. ताजेर डिस्कशन करचें आनी ताजे फाटल्यान वोट ऑन अकाउंट घेवचो अशें रायटिंगान हांवें स्पिकराक कळयलां. म्हजो डिसेंट
रिकॉर्ड केल्लो. पण वन डे असेंब्ली सेशन तुम्ही अपोज केल्लो सजेस्ट केल्लो? आमी अपोज करूना. अपोज म्हणजे आमी सजेस्ट करूना. हां. पूण त्या वेळाचेर सभापतीन जें सांगिल्लें की हांगा अशी अशी परिस्थिती जातली, इतले दीस सेशन घेतलें जाल्यार ताका लागून सभापती म्हणपालो एक दीस आतां घेवया आनी मागीर नोव्हेंबराक डिसेंबराक फूल फ्लॅज सेशन घेवया. म्हणून आमी ताका कितें म्हटलें की एक दिसाचें जर सेशन घेतलो जाल्यार बजेट पळय आसा तें फूल फ्लॅज डिस्कशन करून पास करपा. डिमांड्स आहा न्ही ते डिमांड एका दिसा भितर कशें पास? सर सगळ्यांचे एक हें आसा क्वेश्चन सेयींग दॅट टिचरींग आपयता वर्च्युअल असेंब्ली जाता आनी दुसरें ताणें उलयता सांगलें वर्च्युअल असेंब्ली इज रूल्ड आउट. ताजे कडेन तांची तयारी ना सद्या वर्च्युअल असेंब्ली घेवपाची. तें सजेशन पयलींच केल्लें. मेंबरांनी जे कितें म्हणणें मांडलें तेजेर डिस्कस जावन ठरयलें की सेशन जें आसा हें वन डे सेशन घेवचें म्हणून. ऑनलायन वर्च्युअल असेंब्ली आमी आयकता पण तुमी जर पळयशात आयज पर्यंत तशी सबंद इंडियन केन्ना अशी असेंब्ली केन्ना जावंक ना. सो वी कॅनॉट ट्राय हियर नाव. कळ्ळें तुमकां न्ही? तशी आमी घेवंक शकना. राज्यसभेचेर वेंचून आयिल्ल्या 62 नव्या खासदारांतल्या 45 जाणांनी बुधवारा खासदारकीचो सोपूत घेतलो. उरिल्ल्यांचो संसद अधिवेशनात सोपूत घेतल्या मदीं काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्लो हेवी वेट फुडारी ज्योतिरादित्य सिंधियाय आसा. राज्यसभेत 245 खासदार बहुमत 123 मात अजून एकाय पक्षान हो आंकडो गाठिल्लो ना. एनडीए 102, यूपीए 65, एनडीएक बहुमताक 21 कमी. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. साळगांवच्या कोयरा प्लांटाचे राजकारण तापता. दिलीप परोळेकार, जय साळगांवकार, यतीश नायक अशे एकेकले थळावे फुडारी एकामेका आड आनी प्रकल्पाचेर उलोवंक लागल्यात. तांची सगळ्यांची मिटींग घेतलो, म्हणणें आयकून घेतलो म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री कोंगुटचो आमदार मायकल उलयला. तांकां नाका म्हूण निर्णय बदलचे ना. लोकांक नाका जाल्यार खंय सगळ्या पंचायतींनी तांचो कोयर तांणी ट्रीट करपाचो. तेंचे जेन्युइन जे प्रॉब्लेम आहा ते हांव एड्रेस करता, पूण लोकांक कितें जाय तें हांव दितलो. But state government is firm on expansion. लोकांक कितें जाय तें दिवया. हे पडलेले पॉलिटिशियन आनी पडपाचे आहा ते पॉलिटिशियन तेंच्या खातीर डिसिजन चेंज करप ना. Okay. थिंगासरले पंचायत मेंबर एक 2-3 जाणांक आपोवपाचे, सरपंचाकूय आपोवया. आमी 10-12 जाणांकूच आपयता. हे 8 दीस वचोनी. कोवीड क्रायसीस मातशें वाडलेलें आहा. मातशें स्टेबल हो सगळो फिगर वचोनी. फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्टान आपोवया. गडबड ना, आमी काम चालू करूंक ना. हांव तेंकां सांगूंक सोदतां, बाब जयेशाक, बाब तुलियो, बाब दिलीप परोलेकर, बाब आग्नेल फेर्नांदीस, हे प्रोबेबल कॅन्डिडेट्स फुडले सालिगांवचे. हे सगळे जाण गडबड करता की लोकांनी आपले आयकचे म्हणून. की कित्याक आयकचे? ते फुडें बसोंक सोदता इलेक्शनाक. आतां इश्यू कितें तरी घेवपाक जाय. इश्यू गार्बेज. सो गार्बेजीचो इश्यूच घेवया, उलोवया, आयकोया, लोकांकूय हिसाबता फुडें आनी सारकें डिसिजन घेवया कितें. पूण आय वील हियर देम. तांकां वचत सायडीक दवरिना. एक्स ऑनरेबल MLA प्रेजेंट आहा थंय एक जावंक शकता, एक्स आहा तो प्रेजेंट जावंक शकता. रोहनूय अपोज करता. सगळ्यांक आपयता. तो लेटर दिता ताका आपयता. सगळ्यांक आपया. सगळ्यांक आपया. सगळ्यांचे व्यू घेवया आनी जर तर आमचें डिसिजन अशें जायत की आनीक एक्सपान्शन नाका जाल्यार ते पंचायतींनी आपली गार्बेज सांबाळपाची. तुमच्या हितून हाडपाचें ना. ना हाडपाचें. आनी कितें ते म्हणटा नाका जाल्यार आमी कितें कश्ट करया न्ही. एडेड नॉन एडेड कॉलेजींनी एडमिशनांची मुजत 26 जुलय मेरेन वाडयल्या. आतां मेरेन 13,000 भुरग्यांनी ऑनलायन एडमिशन अर्ज केला. 3-4 ऑगस्टाक मेरीट लिस्टा वयल्यान एडमिशन मेळ्ळा काय ना तें कळटलें. जांकां प्रवेश मेळूनात आनी दुसऱ्या रावंडात अर्ज करचो म्हूण उच्च शिक्षण अधिकारी प्रुडंटा कडेन उलयलो. एडमिशन निश्चित जालें काय 855 रुपया भरपाचे, उपरांत खंय फी हप्त्यांनी भरल्यार जाता. मॅरिट लिस्ट जनरेट जाल्या उपरांत ऑलमोस्ट अरावंड 1 ऑगस्टाच्या 3 किंवा 4 तारखेर आमी ज्या भुरग्यांनी जितल्यांनी जे एप्लाय केला आतां पर्यंत
तांकां सगळ्यांक तेंच्या ईमेलाचेर नोटिफिकेशन वयतलें की तांच्यानी भुरग्यांनी ते ईमेला वयल्यान लॉगीन जावप परत त्याच पोर्टलान युजींग द सेम यूजर एंड पासवर्ड जे तांकां पयलीं मेळ्ळा ताचेर. सपोज तेणी 2 कॉलेजीन एप्लाय केला आनी ताचे दोनूय कॉलेजीक सपोज मेरीट लिस्टान नांव शॉर्टलिस्ट जाला, ताणें खंयचेय आपले एक कॉलेजीचे प्रिफरन्स सिलेक्ट करप आनी तेणी ते कॉलेजचे पे फीज आसा पळय ती पे करपाची. आनी जर एकूय कॉलेजीन ताजें नांव तेणी जे एप्लाय केलें तेन्ना शॉर्टलिस्ट जालें ना जाल्यार तांणी सेकंड रावंडाक परत एप्लाय करपाक. सेकंड रावंड वील स्टार्ट सून जस्ट आफ्टर दीस फर्स्ट रावंड इज ओवर. तर भुरग्यांनी ते आपूण पॅनीक करपाक जायना. वी वील ट्राय टू एकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल द स्टुडंट्स इन सम ऑफ द अदर कॉलेजीस. प्रत्येक भुरग्यान 855 रुपीज पे करप आनी आपलें सीट कन्फर्म करप. ऑल्दो दॅट 855 पे करता बट स्टुडंटांनी त्या प्रॉस्पेक्टसान वचून त्या कॉलेजीचे त्या डिग्री प्रोग्रामची एक्चुअल फीज आसा पळय दॅट दे हॅव टू फायंड आउट. आनी रिमेनींग जी फी आसा पळय तेन्ना आमी डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनान हे डिसिजन हें केलां की त्या स्टुडंट्सांक इन इन्स्टॉलमेंट ही तो पे करपाक मेळटलो. टील डेट आतां पर्यंत ऑलमोस्ट 13,000 स्टुडंट्स भुरग्यांनी एप्लिकेशन एनरोल्स केल्या फॉर एडमिशन्स. लोटलेचो आदलो आमदार मंत्री आलेक्स सिकेरानूय रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगा आड आवाज काडलो. कोळशांचे प्रदूषण, डबल ट्रॅकिंग, झाडां मारिल्ल्यान पर्यावरणाचे प्रस्न तसोच अभयारण्यांतल्यान वचपी डबल ट्रॅक रानवटी जनावरांक घातक म्हूण आलेक्साचो आर्ग्युमेंट. काँग्रेस सरकार आसतना शेळवणां जेटी करून बंद बार्जींनी येरादारीचो उपाय काडिल्लो अशे तरेचो खंय वेगळो प्लान करचो. These people have inherited all this land from their ancestors and have been living there much before even the railway line in Goa was ever planned for. Is this double track really required in this area? I believe there are alternatives, and these alternatives exist and must be evaluated. The traffic along this proposed line is mostly for the movement of coal right now, and that which is unloaded at the Marmagaon Port Trust and moved to hinterland. It's unfortunate that this exercise has ensured passenger trains are being sacrificed for freight, resulting in fewer trains to transport passengers. Disturbance to flora and fauna. Almost 2 decades ago, the report recommended, besides laying of the track, a loop system on a rail for storage and retrieval. The project envisaged that the iron ore be transported from this jetty at Shelwana by closed barges with hatch covers to Marmagaon Port, and on the return bring coal and any other material that was necessary to be transported to and from Karnataka. This project was to be implemented with Japanese technology. The proposed project had the approval of Ministry of Railways, the Town and Country Planning Department, besides others. The project was discussed in detail by the Goa State Pollution Control Board, and a detailed report was then submitted to the government by its then chairman, Dr. L.U. Joshi. Goa and Goans at large would be spared from the mal effects of unplanned development. Karnataka would be saved of the ancestral houses and ancestral land. खबरांक सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.